नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय जनता पार्टीन झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले संकल्पपत्र जारी केला. घरमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शाह हांणी आयज रांचीत हे घोषणापत्र जाहीर केले. ह्या वेळार झारखंडाचे प्रभारी शिवराज सिंग चौहान, सहप्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा आणि प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगला की झारखंडाची ही वेंचणूक फकत झारखंडाचे सरकारच बदलपाक न्हय तर झारखंडाचो फुडार लेगीत बदलपाक आसा. भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है. झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए. घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए. हेमंत सोरेन हांच्या सरकारा खाला आदिवासी समाज काबार जायत चल्ला. आदिवासी समाज सुरक्षित ना अशें घरमंत्री अमित शाह हांणी मुखार सांगला. मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है. संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही. घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी. काँग्रेस फुडारी इरफान अन्सारी हांणी केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी सांगला की काँग्रेस पक्ष बायलांचे शोषण आणि अपमान करपाक गुल्ल जाला. सीता सोरेन हांच्या संदर्भात रिजेक्टेड माल ह्या वक्तव्याचेर तांणी ही प्रतिक्रिया उक्तायली. कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है. अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा. ये है कांग्रेस की संस्कृति. कांग्रेस का स्टैंड कठुआ रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर, आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है. महिलाओं का अपमान, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है. इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई. इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई. काँग्रेस फुडारी आणि वायनाड लोकसभा पोटवेंचणुकेच्यो उमेदवार प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी वायनाडाच्या गांधीनगर वाठारात जनसभेक संबोधित केले. ह्या वेळार उलयतना तिणें सांगले की केरळात पर्यटन व्यवसाय मुखार व्हरपाक ह्या वाठारात खूप कितें करूं येता. So much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods.
उत्तराखंडातल्या बाबा केदारनाथ देवळाची दारां आयच्यान 6 म्हयन्यां खातीर बंद केल्यात. हिमालयात विराजमान आशिल्ल्या 10वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथाची दारां आयज धार्मीक रिती प्रमाण बंद केली. आयच्या निमण्या दिसा बाबाच्या दर्शना खातीर भाविकांनी गर्दी केल्ली. रितीरिवाजा प्रमाण बाबा केदारनाथाक 6 म्हयन्यां खातीर समाधी रूप दितात. केदारनाथ बाबाची पंचमुखी उत्सव मूर्ती 6 म्हयन्यां खातीर ओमकारेश मंदिरात विराजमान जाता. पोरन्या गोंया सेंट फ्रांसिस झेवियर कुडीच्या प्रदर्शनाच्या तयारेचो नियाळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घेतलो. ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा लेगीत हाजीर आशिल्ले. तांणी सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन हे विशीं चर्चा केली. डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले की ह्या सुवाळ्याचें 90% काम पुराय जाला. उरिल्लें काम 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातलें. सेंट फ्रांसिस झेवियर सेक्रेटरीएट जी रेडी केला तातूंतल्यान आमचो आलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जॅकीस हे रेग्युलर रिव्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. जाल्यार ओवरऑल कामाचो रिव्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जें आसा पळय हें पुराय जायलेलें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखे पर्यंत सगळें काम जें आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर परत एकदा रिव्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन रिव्यू घेतलो आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड मडगांव पणजी हाच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमीज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हेजी वेवस्था जी आहा पळय ही कदंबा कडल्यान करतले. गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या काउंटरा संदर्भातली समस्या घेऊन दूधसागर येरादारी व्यवसायातले लोक आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. सांखळेच्या रवींद्र भवनात तांची ही बसका जाली. ह्या बसकेत दूधसागराचेर येरादारी करपी वेवसायिकांनी सरकाराचे म्हणणे मान्य केला. येरादारी सुरळीत जावपाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेव्हारात आशिल्ल्यांक सवलत जाहीर केल्या. पूण गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो काउंटर थंय चालूच उरतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. GTDCचो काउंटर हो त्याच पद्दतीत उरतलो. ऑनलायन पद्दतीत थंयसर बुकींग जें आसा पळय हे ऑनलायन पद्दतीत बुकींग सुरवात जातलें. तांचे जीव एसोसिएशन्स हांचे सुरवातीक आतां GST बाकीचे सगळे जे आसा पळय करून घेतल्या उपरांत स्टेक होल्डर्स तांकां विश्वासान घेवन नवीन बागेत प्रोवायड करतले. बट एट प्रेझेंट GTDC आपलो काउंटर जे आसा पळय GTDC काउंटर चलयतली. तांकां विश्वासान घेवन स्टेक जो आमकां सर्वीस प्रोवायडर घालपाक जाय तोय सर्वीस प्रोवायडर घालतले. बट ऑनलायन पद्दतीन जशें चल्लां तें सुरळीत रित्या चलतलें आनी ताका लागून परत एकदां दूधसागर जीव एसोसिएशन स्ट्रीमलायन करून टुरिजमच्या पुराय आमकां कुळ्या आनी परिसरांतलें जें वाडोवपाक जाय पळय तेजेर गव्हर्मेंट भर दितलो. एकंदर थंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचें सगळें GP आनी बाकी एक आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर GTDCचो काउंटर थंयसर जो पळय तो कंटिन्यू म्हणून तांच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलां की फाल्यांच्यान आमी आसा तशें जी पद्दत आशिल्ली त्या पद्दतीन आमी सुरू दवरतले. बट थंयसरले रेट जे वाडलेले तो रेट आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयान कमी जाला आनी त्या खातीर थंयसरल्या येवपी लोकांकूय बी ते एफोर्डेबल आसतले. 19वी डॉ रामाणी धावडी बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर खेळामळार जाली. ह्या वर्सा 1,500 परस चड धावपटूंनी ह्या सर्तीत भाग घेतलो. 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 आणि 1 किलोमीटरची ही सर्त आशिल्ली. डॉ प्रेमानंद रामाणी हांणी 21 किलोमीटराची धावडी आपल्या 87व्या वर्सा पिरायेचेर धावून पुराय केली आणि सर्तीत वांटो घेतिल्ल्यांची तांणी तोखणाय केल्या. Marathon was something very unusual for me. I am married as a home, 86 and 87. So whether I will run, first of all, I was not sure. But when I came here, the whole atmosphere is so good, climate is so good, the route is so good. And everywhere friendship was seen, and everywhere people coming, saluting me, asking me, it is your inspiration. I finished today's marathon non-stop. Can you believe that? Non-stop. So this is the vibe you require, atmosphere you require to run marathon. It is in the mind. It is not in the legs. I will tell young generation that they should come out, make the determination,
to run, and then they will succeed in life also in future. मुंबईत जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात न्यूझीलंड पंगडान भारतीय पंगडाक 25 धांवड्यांनी हारयले. न्यूझीलंड पंगडान भारता मुखार जैता खातीर 146 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. भारतीय पंगडान फकत 121 धांवड्यो काडून सगळे गडे वगडायले. भारता खातीर ऋषभ पंतान सगळ्यात चड 64 धांवड्यो काडल्यो. ह्या जैता बरोबर न्यूझीलंड पंगडान ही खेळा माड 3-0 अशी जिखल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक शकतात. आता हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.